आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा। वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय। सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। तांणी एक पेड़ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत साखळेन झाडां लायलीं। शेनवारा सकाळी कळंगूटच्या बागा दर्यावेळेर एका दादल्याची कूड सापडली। ह्या कुडीचेर धारदार हत्यारान केल्ले घावे आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। फुडलो तपास सुरू आसा। गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात। पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। अभिनेते विजय कदम वयाचे 67 शेनवारा संवसाराक अंतरले। फाटलीं कांय वर्सां ते कॅन्सरा कडेन झुजताले। टूर विच्छा म्हाजी पुरी करा पप्पा सांगा कोणाचे अशा गाजिल्ल्या नाटकांनी ताणें काम केलां। दे दणादन, दे धडक बेधडक, हळद रुसली, कुंकू हसलं अशे मराठी सिनेमाय अभिनेते विजय कदम हांणी केल्या। भारतीय वंशाचे अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आणि बॅरी विल्मोर अंतराळांत अडकल्यात। नासाचे म्हायती प्रमाण तांकां चड काळ अंतराळांत रावचें पडूं येता। ह्या दोगूय अंतराळवीरांक परत हाडपाचे यत्न चालू आसात। बॉईंग स्टारलायनान जाल्ल्या इबाडाक लागून दोगूय जाणां अंतराळांत अडकून उरल्यात। आतां अमेरिकेन अंतराळ संस्था नासान सांगलां की बॉईंग स्टारलायनांत गेल्ल्या अंतराळवीरांक परत हाडपाची येवजण करतना सगळ्या पर्यायांचो विचार केला। बॉईंग स्टारलायनर ह्या अंतराळांतल्यान सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर हाणें 5 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचेर उड्डाण केलें। ही मोहीम 8 दिसांची आशिल्ली, पूण हेलियम गळटी आनी थ्रस्टराच्या इबाडाक लागून ते धर्तरेचेर परत येवंक शकले नात। बॉईंग स्टारलायनाचें हें पयलें उड्डाण आशिल्लें। सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर 2 म्हयन्यां सावन अंतराळांत अडकून उरल्यात।
येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर JRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केला। ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा। 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या। शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस। दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार बडा भक्तिभावान मनयलो। हजारांनी भक्तांनी दर्शन घेवन मारुती रायाच्या चरणा कडेन सेवा अर्पण केली। श्रावणी शेनवारा निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावलां मारुती रायाच्या देवळा कडेन वळटाली। दिवचलच्या बायली पेठ आनी सुधा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळांत सकाळच्यानूच भाविकांची गर्दी जाल्ली। भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां ओंपली। कांय भक्तांनी देवळांत बसून मारुती चालिसा म्हटलें। श्रावणी शेनवारा निमतान तेल आनी रुईची पानां विकपी विक्रेत्यांचो मात धंदो तेजींत आशिल्लो। कोलवाईगंज वाठारांतले कुकी क्लिनीक आनी फार्मसी चलोवपी दोतोरा कडेन परवानो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी क्लिनीक बंद करपाची मागणी केल्या। कांय दीस पयलीं कुकी क्लिनिकाच्या दोतोरां कडल्यान उपचार घेतिल्ल्या एका दुयेंतीक मरण आयिल्लें। तशेंच पयलीं अश्यो साबार घडणुको घडला अशें थळावे सांगतात। हो दोतोर बेकायदेशीर रितीन क्लिनीक आनी फार्मसी चलयता असो आरोप थळाव्यांनी केला। वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली। तशेंच ताणें पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसूय केली। भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांची भेटयो घेतल्यो। टॅक्सीच्या विशयावेल्यान टॅक्सी मालक तसेच टॅक्सी ड्रायव्हरांची केळशी हांगा बसका जाली। ह्या वेळार टॅक्सीकारांनी आपली समस्या सरपंच डिकॉसन वाज हांचे कडेन मांडली। गोवा मायल्स तसेच खाजगी गाडयांक लागून टॅक्सीकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला आनी हातूंत हॉटेलाचे कर्मचारी लेगीत घुस्पिल्ले आसात असो टॅक्सीकारांचो आरोप आसा। हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता कडेन उलोवन विशय सुटावो करतलो अशें आश्वासन सरपंच डिकॉसन वाज हाणें बसके वेळार दिलें।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. शेनवारच्यान वास्को दांबाबाग श्रीफळ अर्पण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली. पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आणि वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. हो पणजेच्या आदिलशाह पॅलेस पयलींची विधानसभा, ताका जुनी पॅलेसूय म्हणटात. गोंयचे दायज आशिल्ले हे वास्तूची सद्याक अवतिकाय जाल्या. वचत थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो दिग्यो लायल्यात. हे वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिक क्लासी आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच हे दायज वास्तूची अशी दशा आनी वेल्यान तातूंतूच हो सगळो कारभार. छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या पुतळ्याक लागून मारुती देवळाच्या परिक्रमेक आडखळ निर्माण जाता. हो मारुती देवूळ ट्रस्टाचो दावो सामको चुकीचो आनी गोंयकारांची दिशाभूल करपी आसा. परिक्रमेक फावो ती सुवात सोडल्या. ह्या प्रकरणात जिल्लोधिकाऱ्यांनी बसका घेतल्या आनी अजून निर्णय जावंक ना. जिल्लोधिकारी दितले तो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें शिवमोगी आनी पंच विनायक वळवयकार हांणी सांगलें. रोमडामळ दवर्लीच्या मारुती देवळा मुखार आशिल्ले सुवातेचेर शिवमोगींनी छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळो उबारला. ह्या पुतळ्याक लागून देवळाच्या पालखी परिक्रमेक आडखळ येतात अशी कागाळ देवूळ ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाई नाईक हांणी केल्ली. हे प्रमाण जिल्लोधिकारी कार्यालयांतूय बसका जाली. ते बसकेन पुतळो स्थलांतरणाचो विशय आयलो तेन्ना शिवमोगींनी तो पर्याय मान्य केलो ना. हे बसकेन कसलोच मागीर निर्णय जालो ना.
एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या। बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या। ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीरकूय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे। आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजकां आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचे आपान आपले कागाळीन म्हणला। शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात, ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात। हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा सकाळी लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या जंक्शनाचेर व्हडा प्रमाणांत थळावे एकठांय जाले। ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचे स्थिती विशीं नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायली। ह्या सुवातेर जायते ल्हान व्हड अपघात घडटात। आमदारांनी हातूंत लक्ष दिवपाची अशी विनवणी थळाव्यांनी केली। हे विशीं आमदार डिलायला लोबो हाणें स्पश्टीकरण दिलें ते अशें। पावसाच्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हे प्रकरण न्यायालयांत गेल्या उपरांत काम बंद करचें पडलें। पावसान सिमीट काँक्रिटाचें काम केल्लें जाल्यार सद्याच्या व्हड पडपी पावसाक लागून तें व्हांवून वता आशिल्लें। थळाव्या लोकांक आनीक एक म्हयनो खंय सोंसचें पडटलें। कुळ्या वाठारांतले बँक ऑफ इंडिया बँकेचे एटीएम फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आसा। दुधसागर धबधबो पळोवपाक मोठ्या प्रमाणात पर्यटक कुळ्या येतात। तांकां तशेंच थळाव्या लोकांक एटीएम बंद आशिल्ल्यान त्रास जाता। देखून संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन हे एटीएम चालू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात। अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली। 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच आसा। हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूंक येना। बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या।
पणजे मार्केटांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटांत ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या, पूण हें गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सद्याक आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगता. पणजे बाजारांत सद्या पापलेटाचे दर 800 ते 1000, सुंगटांचे दर 350 ते 400, वागिरी सुंगटांचे दर 1000 ते 1200, उपरांत बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 रुपया कील, इसवण 1000 रुपया कील, कुल्ल्यो 300 रुपया जाल्यार लेपो 250 आनी वेल्ल्यो 300 रुपया कील अशा दरान विकतात. पावसाचोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. दिवचल शारांत बसयिल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतान नियोजीत गोंयचो पयलो रोपवे फाटलीं 8 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सी मांडवी न्हंयची पणजी ते रेश मागूस किल्लो रोपवे बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायडन्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारूय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवें सरकार आयले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सा फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पाक जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केल्ली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेले सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशी लेखी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली. गोंयाक नेतळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजे शारांत आसात. पणजे शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्यो सगळ्यो इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. गोंयचे 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4-5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. पणजे पाटावेल्या श्रमशक्ती भवन ह्या सरकारी इमारतींतली एक लिफ्ट फाटले कितलेशेच म्हयने जाले बंद आशिल्ल्यान लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या. ह्या इमारतींत काम करपी कर्मचारी तशेंच खास करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. एक लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान दुसरे लिफ्टीन वचपाक लोकांची रांक लागता. देखून जाता तितले बेगीन ही लिफ्ट दुरुस्त करपाची मागणी आसा.
प्रकाश शंकर वेळीप स्वताच्या स्वार्था खातीर गोमंतक गॉड मराठा समाजाचो वापर करता. ताणें विश्वास गावडेची परतून एक फावट समाजाचो अध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा. ही नेमणूक रद्द करून परतून वेंचणूक घेतली ना जाल्यार कोर्टान वतले म्हूण गोविंद शिरोडकार गटाची शिटकावणी. शुक्रारा बाळे गोमंतक गॉड मराठा समाजाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात जनरल बॉडी मिटिंगेचो वेळ 3 म्हूण सांगिल्लो आसतना मिटींग 2 घेवन विश्वास गावडेक परतून एक फावट प्रकाश शंकर वेळीपान अध्यक्ष म्हणून घोशीत केलो. हे सगळे बेकायदेशीर म्हूण गोविंद शिरोडकर गटाचो आरोप. तिडकल्ले शिरोडकार गटाचो प्रकाश शंकर वेळीपाचेर फोग. ही घोशणा रद्द करून परतून नेमा प्रमाण वेंचणूक घेतली ना जाल्यार गोविंद शिरोडकार गटाची कोर्टान वचपाची शिटकावणी. प्रकाशान गोविंदाचे आरोप भायर आले. गोमंतक गॉड मराठा समाजाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वास गावडेची वेंचणूक कायदेशीर आसा अशें उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केला. तशेंच गोविंद शिरोडकारान आपल्या चुकीची माफी मागची अशी शिटकावणी प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.